नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. तुमकां सगळ्यांक नव्या वर्साच्यो हुनहुनीत परबी. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. अनुचो अर्थसंकल्प फक्त 30% लागला चालीक. पुरस्कार, नोकऱ्यो आनी सबसिडी सोडल्यात. मुळावे सुविधा आनी उद्देगीक रोजगार निर्मितीत सरकाराक अपेस. पळयात सरकाराचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट. लाखांनी पर्यटक आणि गोंयकारांनी मध्यानराती व्हडा उमेदीन दिलो नव्या वर्साक येवकार. गोंयचे दरेक हॉटेल, दर्यावेळो आनी शारांनी पर्यटकांची गर्दी आनी पार्ट्यो. पळयात न्यू इयर. एक दोन दिसात पेट्रोल वाडटा 2 रुपयांनी. पेट्रोलियम कंपन्यांचो निर्णय. नव्या वर्सा पहिल्याच दिसा म्हारगायेची खबर नाका म्हणून सरकाराच्या विनवणे वेल्यान निर्णय 2 दीस धुकल्लो फुडें. ऐंशी वर्सां पिरायेचेर वाळपयच्या सीता गांवकाराचेर आयला संकट. एकलोच पूत सोंपलो अपघातांत. निमणे संस्कार करतली जाल्यार ना पयशे. मुस्लीम फामिलीन दिलो आदार. पळयात मनीसपणाचे रिपोर्ट. परवरीच्या वेंचणूक लढयतलो म्हणून भाजपाचो खासदार श्रीपाद नायकान धरलो नीट. श्रीपाद म्हणटा रावला पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरीच्या खैकाराक. परवरी भाजपाचो उमेदवार असल्यार आपुणूच. आता खबर विस्तारान. सरकाराचो पोरूचो अर्थसंकल्प फक्त 30% चालीक लागिल्लो. 3 म्हयने कमी मेळ्ळे तरी अंदूच्या वेंचणूक अर्थसंकल्पाचें तेंच जालां. सरकाराची फाटल्या 4-5 वर्सांची कामगिरी पळयल्यार कांय समाजीक येवजण्यो, पुरस्कार, सरकारी नोकऱ्यो आनी सबसिडी वांटप सोडल्यार मुळावे सुविधा आनी बिगर सरकारी रोजगार तयार करपाक सरकाराक साप अपेस आयला. ते भायर प्रादेशीक आराखडो, बेकायदेशीर मायनिंग, IDC स्कॅम आनी शिक्षणीक माध्यमाची कोफुजावां आसाच. पळयात सरकाराचो परफॉर्मन्स रिपोर्ट. पोरू पुराय वर्ष मेळून सुद्धा सरकाराचो अर्थसंकल्प फकत 30% चालीक लागिल्लो. उपरांत सरकारान अर्थसंकल्प कितलो चालीक लागला कितलो ना हाचो नियाळ सभाघरांत मांडपाची पद्दत सुरू केली. वेंचणूक वर्सा म्हण सरकारान वर्सभराच्यो येवजण्यो आनी निधी 19 डिसेंबर मेरेन सोंपोवन पॉप्युलर स्किमी चालीक लावपाचो यत्न केलो. गुडविल मेळोवपा खातीर शेतकी आनी सामाजीक वाठारांत सबसिडी, कलाकार आनी हेर लोकांक कांय सामाजीक पुरस्कार, आपवावुरपी गट आनी संस्थांक पयशे वांटपाचें काम मात सरकारान केलां. ह्या वर्सा तर इलेक्शन इयर म्हूण सरकार करदात्यांच्या खुस्तार नोकऱ्यो वाटीत सुटला. फाटल्या 5 वर्सांत सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो 47,000 वेल्यान 57,000 व्हरून तेकयलो. सुमार 10,000 कर्मचारी भरल्यात. डिसेंबर 2010 मेरेन 5,086 जाल्यार अंदू वर्सा 4,900 पोस्ट काडल्यात. हातूंतले 1,500 पोस्ट सध्या वेंचणूक आचारसंहितेक लागून आडकल्यात. कारणां कितें आसली तरी कांय म्हत्वाचे विशय चालीक लावप ह्या सरकाराक जमलें ना. ते म्हळ्यार प्रादेशीक आराखडो, मोपाचो विमानतळ प्रकल्प, SAZची जमीन, महामार्गाचो विस्तार प्रकल्प, मायनिंग धोरण, शिक्षणीक धोरण, उद्देगीक वाड, उदक आनी उद्देगाक विजेचो उणाव, भूसंपादन धोरण, उद्देगीक, खाजगी आनी बिगर सरकारी वाठारांत रोजगार निर्मिती आनी कोयरा विलो वेवस्थापना सारकेले मुळाव्या सुविधा वाठारांतले प्रस्न सरकारान अर्दवट सोडले. कांय धोरणां थारावपाच्यो गर्जना सरकारान फाटल्या 2-3 वर्सांत केल्यो. 2010 ते 11च्या अर्थसंकल्पान सरकारान हे 10 वाठार प्राधान्य वाठार म्हूण उलोवन दाखयल्ले. मात तें धोरण तडीक लावप सरकाराक जमलें ना. ते भायर मयेकार, मलेरिया कामगार हे सारकेले कितलेशेच सरकारान स्वता तयार केल्ली कोफुसांवां आसात. बेकायदेशीरपणान लोकांच्या ताब्यात गेल्ल्यो रानां आनी मायनिंग वाठार आनी हेर कडचे सरकारी जमनीचे विशय सरकारान फाटल्या अर्थसंकल्पान उलोवन दाखोवनूय तशे सोडल्यात. ते भायर प्रादेशीक आराखडो, बेकायदेशीर मायनिंग, IDC स्कॅम आनी शिक्षणीक माध्यमाचे कोफुसांवां सारके विशय आसातूच.
2007 ते 8 सरकाराची मुळाव्या द्वितीय आणि तृतीय वाठारांची उदरगत दरेकी 6.5, 6.5 आणि 20% इतली आशिल्ली. अजूनय ती तितलीच आसा. मदीं 2008 ते 9 ती दरेकी 3.5, 5.6 आणि 14.5% इतले मेरेन सकयल देंविल्ली. शेतकी आणि नुस्तेमारी वाठारांत तर वाडप सोडात, -5.6 आणि -5 इतली नेगेटिव्ह ग्रोथ जाल्ली. ते भायर जमनी ताब्यान घेवन प्रकल्प अर्धवट सोडिल्ल्यान सरकाराच्या भांडवली भौशीक रिणांचे वजे 7,000 कोटी वयर पावला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. 2012 नव्या वर्साक गोंयकारांनी मोठ्या उमेदीन येवकार दिलो. गोंयचे दरेक हॉटेल, दर्यावेळ आणि शारांनी पर्यटकांची गर्दी पडिल्ली. लाखांनी पर्यटक आणि गोंयकारांनी रातच्या 12क नव्या वर्साक येवकार दिलो. पळयात शेनवारा मध्यानराती गोंयभर जाल्ल्या न्यू इयर कार्यावळीचो रिपोर्ट. गोंय हे पार्टी डेस्टिनेशन म्हणून फामाद आशिल्ल्यान नव्या वर्साक येवकार दिवपाक देश विदेशांतल्यान पर्यटक येतात. लाखांनी देशी आणि विदेशी पर्यटकय गोंयांत आयले. दर्यावेळो, हॉटेलां, क्रूज बोटी, गांवांनी आणि शारांतल्या कॉलनींनी कार्यावळी जाल्यो. ते पयलीं पोरणे वर्स 2011 वता म्हूण ओल्ड मॅनाक लासलो. पणजे जाल्या नव्या वर्साच्या कार्यावळीचे मांडवी पुलावेल्यान घेतिल्ले हे विज्युअल्स. नव्या वर्साक येवकार दिवपाक कांय चर्चींनी मध्यानराती खासा मिस जाले. ते भायर हेर कार्यावळी जाल्यो. आयज नवें वर्स आमी सुरू केला आनी ह्या नव्या वर्साक आमचो विशय आमी घेतला मारयेचे सुरतेन आमचे सृश्टी आमी राखूंक वावरुया. आयज आमी आमच्या समाजान 2 भाशेची बदलापां हाडूंक जाय. पयले सुवातेर सृश्टी सगळे आमी मोग दाखोवंक जाय. सृश्टीचे आड जे जाता ते आमी बंद करूंक जाय आनी दुसरे सुवातेर भ्रश्टाचार जाता तोय आमी बंद करूंक जाय. तर आंकवार मारयेची देख घेवन रेव्होल्युशनरी मनशां आमी जावया, बदलणी हाडटात तसली मनशां जावया, सृश्टी सांबाळुया आणि दुडवांची आशा पयस दवरून भ्रष्टाचारूय बंद करूया. अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान कोलवा दर्यादेगेर नव्या वर्साची कार्यावळ जावंक ना. राती मदींच पंचीम म्युनिसिपल गार्डनान उजो लागलो. कोणी तरी थंय एकठांय करून दवरिल्ल्या कोयराच्या बॅरराच्या कुशीक फोग लायलो आनी थंयचो कोयर पेटलो. उजो पालोवपी दळान रोखडोच येवन उजो पालयलो. प्रुडंटाच्या टिमी कडल्यान तुमकां सगळ्याक 2012 ह्या नव्या वर्साची हुनुनीत परबी. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. फुडल्या 1-2 दिसांत पेट्रोल 2 रुपयांनी वाडटलें. पेट्रोलियम कंपन्यांनी हो निर्णय घेतला. मात नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पेट्रोल वाडीची खबर नाका म्हणून सरकाराच्या विनवणे वेल्यान हो निर्णय फुडल्या 1-2 दिसांत चालीक लागतलो. पेट्रोलियम कंपन्यांचे अधिकारी सांगतात त्या प्रमाण ह्या सप्तकात केन्नाय पेट्रोल 2 रुपयांनी वाडटलें. तेल कंपन्यांनी पेट्रोल दर वाडोवपाचो निर्णय ह्या आदींच घेतला. दिल्लीच्यान मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण शेनवाराच दर वाडोवपाचे आसले. लिटराक 2 रुपया वाडपाचे आसले. मात नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पेट्रोल वाडल्यार लोक बोवाळ मारतले म्हूण सरकारान तेल कंपन्यांक दर वाडोवंक दिवंक ना. तेल कंपन्यांचे अधिकारी म्हणटात 2012 वर्साच्या पयल्याच दिसा पेट्रोलाचे दर वाडल्यार ताचो वायट परिणाम जावपाचो. ते खातीर दर वाडोवपाचो निर्णय स्थगीत दवरला. फुडल्या सप्तकान हो निर्णय चालीक लायतले. केंद्र सरकारान जून 2010 वर्सा पेट्रोला वयलें नियंत्रण काडला. मात अजूनय सरकाराचे तेल कंपन्यांचेर नियंत्रण आसा हें आतां सिद्ध जाला. पेट्रोलाचे दर वाडयतना विमानांक लागपी पेट्रोलाचो दर किलो लिटरा फाटल्यान 63,000 रुपयांनी देंवयला. शेनवारच्यान हो दर कमी जाला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. 80 वर्सां पिरायेचेर वाळपयच्या सीता गांवकाराचेर मोठें संकट आयलां. तिचो एकलोच पूत निकतोच अपघातान सोंपलो. ताचे निमणे संस्कार करतली जाल्यार तिचे कडेन पयशे नात. पूण तातूंतच एक आशा दाखोवपी गजाल म्हळ्यार युसूफ शहान तिची काकूट केली. हरशी ती ताजी कोणूच न्हय. ताणें तिची रावपाची वेवस्था केल्या. जात धर्म मानिनासतना फक्त मनीस म्हणून. पळयात उदय परबाचो रिपोर्ट. सीता गांवकार सुमार 80 वर्सांची आसा. तिका कोणाचोच आदार ना. तिचो चलो फाटल्या दिसांनी अपघात जावन मेलो. ताची कूड GMC हॉस्पिटलाच्या मॉर्गांत आसा. निमणे संस्कार करपाक कोणूच नाशिल्ल्यान ती कूड थंयच उरल्या.
सध्या तिका कोणाचोच आदार ना. पुतापासून होता जाण मुलकांदा म्हटलं कोणी रे सांगला मग खंयच्या देवान सांगलं का माझे अंगवण आसा अंगवण माझे ना अंगवण माझे ना. निराधार जाल्ल्या स्थितीक युसूफ शाहान आदार दिवन संवसारात मनीसपण आसा हें दाखोवन दिलां. युसूफान तिका आपणाल्या घरा लागीं आसरो दिला. तिका जेवण खाण तोच दिता. जात धर्म ह्यो सगल्यो गजाली कुशीक दवरून तो ह्या जाणटेले बायलेक सगळो आदार दिता. आणि चेडो ते थिंगा बांबुड्या अजून तेजें कांय हे करूंक ना. ते आतां कशें कितें वातावरण आसा तें पळोवपाचें तुमी सगळे मेळून तुमी हें करपाचें आनी तेका कितें कांय करपाचें तेका मागीर ताका सोंपें तेका दिवचो हांव आसूं तेका हांगा समज तेका सगळें हांव करता तेजें आगूनचें मुतचें सगळें करता पण मेल्या उपरांत ते बी हांव पळयतलो ते टेन्शन घेवपाची कांय गरज ना. म्हातारपणान आपलो कमोवपी पूत गेल्ल्यान ह्या जाणटेलेचो आधारूच गेलो. अशा वेळार तिका आधार दिवन आयच्या मतलबी जगान अजुनूय माणुसकी जिवंत आसा हें युसूफ शाहान दाखोवन दिलां. प्रुडंट मिडिया खातीर हांव उदय परब, वाळपयच्यान. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.